कोणीतरी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो मोडून उडयता आणि एकलो शिवाजी महाराजांबद्दल द्वेष निर्माण करपी स्टेटमेंट दिता जाल्यार आनीक कोण तरी मुस्लीम धर्मा आड पोस्ट करता। ही कृत्यां आमी खपोवन घेवचे नात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। गोंयची शांती भंग करप्या आड योग्य ती कारवाय करतले अशी शिटकावणी लेगीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। पेडणेचो झोनिंग प्लॅन थळाव्या लोकांक जाय तसो जर जावंक ना जाल्यार आपूण सरकारांतल्यान भायर पडटलो। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान शिटकावणी दिल्या। तशेंच गरज पडली जाल्यार आंदोलनूय करतले अशें जितान म्हटिल्लें आसा। पेडणेचो झोनिंग प्लॅन थळाव्या लोकांक जाय तसो जावंक ना जाल्यार सरकारांतल्यान भायर पडटलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान शिटकावणी दिलेली आसा। तशेंच गरज पडली जाल्यार आंदोलनूय करतलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराचें म्हणणें। गोंय सरकाराचे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी खात्याचो कासव गतीन कारभार सुरू आसा। अशा कारभाराक लागून 2050 मेरेन गोंय 100% रिन्युएबल एनर्जीचेर चलतले म्हणपाची मुखेलमंत्र्याची मोख पुराय जातली काय कितें हो मोठो प्रश्न आसा। गोंय सरकाराचे हे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी खात्याचो जो कारभार आसा तो कासव गतीन संत गतीत चल्ला आणि हे अशे कारभाराक लागून गोंय हे 2050 मेरेन 100% रिन्युएबल एनर्जीचेर चलतले अशें म्हणपाची मुखेलमंत्र्याची मोख पुराय जातली काय ना असो हो मोठो प्रश्न उप्रासला। गोंयांत कोयराचो प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत चल्ला। कोयराचो विलो लावपाक सरकारी तिजोरेंतल्यान वट्ट 100 कोटी रुपया वतात। स्वता मुखेलमंत्र्यान अशी म्हायती दिलेली आसा। दर एकल्यान कोयराचो विलो जबाबदारीन लायत जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जातलो, मात ते खातीर लोकांनी फुडार घेवप खूब गरजेचें आसा अशें उलोवप मुखेलमंत्र्यान केलें। ते सांखळे स्वच्छता ही सेवा अभियाना वेळार उलयताले। फाटले कांय दीस उटंगराच्या पावसान गोंयची जनजीण विस्कळीत केल्या। सांग्यार अतिदुर्गम अशें काजूकट्टो गांवचो पायपांचो पूल मोडलो। थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान पुला सयत रस्त्याची मागणी सरकारा कडेन मांडून ती रोखडीच पुराय करतले अशें फळदेसाय सांगता। पावसान फाटले 2-3 दीस उटंगराचो पावस पडत आसा आणि ह्या उटंगराच्या पावसान गोंयची जनजीण जी आसा ती कांय प्रमाणात विस्कळीत केलेली आसा। सांग्यार अतिदुर्गम अशा काजूकट्टो गांवचो हो पायपांचो पूल ह्या पावसान मोडलो। थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान पुला सयत रस्त्याची मागणी सरकारा कडेन मांडिल्ली आसा आणि ती रोखडीच पुराय करतले अशें सुभाष फळदेसायाचें म्हणणें आसा। संजीवनी साखर कारखान्याच्या जमनीच्या प्लांटात कामगारांनी भाजयेचो मळो फुलयला।
कारखान्याचो प्रशासक सतेज कामतान फुडाकार घेवन हो उपक्रम केला. साखर कारखान्याचो प्रशासक सतेज कामतीन हो फुडाकार घेवन उपक्रम राबयला. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जमनीच्या प्लॉटात कामगारांनी भाजयेचो हो असो मळो फुलयल्लो आसा. हांगासर वेगवेगळ्या भाजयेचे पीक आतां ह्या कारखान्यांतले कामगार घेतात. कारखान्याचो प्रशासक सतेज कामतीन हो फुडाकार घेतलो आनी हो उपक्रम सुरू केलो. ह्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या प्लांटात आतां भाजयेचे मळे हे कामगार फुलयतात. सेवा पखवाड्या निमतान सोमारा दिवचले रक्तदान शिबीर उमेदीन जाले. भाजपाचो वैजकी विभाग आनी युवा मोर्चाच्या सहकार्यान दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हे शिबीर घडोवन हाडिल्ले. शिबीर यशस्वी करपाक मणिपाल हॉस्पिटल आनी भलायकी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी हांगासर सहकार्य केले. ताका लागून हे रक्तदान शिबीर बऱ्या उमेदीन जाले. सेवा पखवाड्या निमतान सोमारा हे दिवचले रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्ले. भाजपाचो वैजकी विभाग आनी युवा मोर्चाच्या सहकार्यान दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हे शिबीर रक्तदान शिबीर घडोवन हाडिल्ले. शिबीर यशस्वी करपाक मणिपाल हॉस्पिटल आनी भलायकी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी तांकां सहकार्य केले. बिहारांतल्या नितीश कुमार सरकारान जातीनहाय जाती प्रमाण जनगणनेची आंकडेवारी जाहीर केल्या. अशे तरेन देशांत पयल्याच खेपे एक राज्यांत जाती प्रमाण जनगणना केल्या. गांधी जयंतीच्या निमतान सोमारा बिहारचे मुखेल सचिव अमीर सुभानी हांणी ही आंकडेवारी जाहीर केली. ह्या जनगणनेंतल्यान बिहारांतल्या वेगवेगळ्या समाजांतल्या लोकसंख्ये विशीं जायत्यो म्हत्वाच्यो बाबी स्पश्ट जालेल्यो आसा. बिहारांत जाती प्रमाण जनगणनेंत हिंदू लोकांची वट्ट 81.99% म्हटल्यार सुमार 82% आसा, जाल्यार मुस्लिमांचो आंकडो 17.60% आसा. हेर लोकां मदीं किरिस्तांव, शीख, बौद्ध, जैन लोकांचो आस्पाव 1% परस उणो आसा. नव्या पर्यटन हंगामांतले पयले चार्टर विमान आयतारा सकाळी दाबोळे लँड जाले. मॉस्कोंतल्यान 255 पर्यटक गोंयांत दाखल जाल्या. महत्वाची गजाल म्हटल्यार सध्या रशिया आनी युक्रेना मदीं गॅर चालू आसा, मात ह्या गॅराचो ह्या फ्लायटींचेर कांयच परिणाम जाल्लो दिसून येवंक ना. गांधी जयंतीच्या निमतान आकात्वा स्पेशलिटी सर्व्हिसान कलांगुटे दर्यादेगेर नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली. 2 ऑक्टोबराक आकात्वाच्या कर्मचाऱ्यांनी सकाळ फुडें बागा दर्यादेगेर नितळसाण मोहीम सुरू केली आनी ह्या मोहिमेक कानोळे दर्यादेगेचेर मेरेन ती सोंपयली. आकात्वा पुराय राज्यभर गोंय पर्यटन विकास महामंडळाचे टॉयलेट आनी चेंजिंग रूम्स चलयता आनी बरी सेवा पर्यटकांक दिता. तांच्यांनी 2 ऑक्टोबराक ही नितळसाण मोहीम कालांगूट हांगासर राबयली आनी कानोळे हांगासर ती मेरेन चलयली.
स्वयंपूर्ण गोंय ह्या उपक्रमाक 3 वर्सां पुराय जाला. ह्या 3 वर्सांत गोंयची सर्वांगीण उदरगत जाल्या अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. तशेंच उद्देग, स्किलिंग, शेतां, भाजयो तशेंच हेर लागवड आनी हेर मळाचेर गोंयची ह्या 3 वर्सांत बरी प्रगती जाला अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या उपक्रमाक 3 वर्सां सोमारा पुराय जाली. ह्या फाटभुंयेर स्वयंपूर्ण मित्रांक संबोधीत करपाक घेतिल्ल्या व्हीसींत ते उलयताले. सोनसड्यार काम करपी कामगारांक फाटले कितलेशेच दीस कितलेशेच म्हयने जाले उदक सारकें मेळना. दिसाक 2 बाटल्यो घेवन कामगार कामार वतात अशें ते कामगार सांगतात. पिवपाक, हातपाय धुवपाक लागसरच्या घरांतले उदक मागचें पडटा. सरकारान बेगोबेग उदकाचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी कामगारांनी केल्या. ह्या सोनसड्या वयल्या कामगारांक सामको उदकाचो प्रश्न सतयता. तांकां सोनसड्यार काम करतना सारकें उदक मेळना. दिसाक फक्त 2 बाटल्यो उदक घेवन हे कामगार कामार वतात अशें ह्या कामगारांचें म्हणणें आसा. पिवपाक तशेंच हात धुवपाक किंवा हेर कसल्याय कामाक उदक लागसरच्या घरांनी वचून मागचें पडटा अशें कामगारांचें म्हणणें. उदकाचो बंदोबस्त बेगोबेग करचो अशी मागणी तांच्यांनी केलेली आसा. अबकारी खात्यान वास्को बायणा वाठारांत 2 दुकानांचेर धाड घालून 92,000चो सोरो जप्त केला. दुकान मालकाचेर अबकारी खात्यान कागाळ नोंद केल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. अबकारी खात्यान वास्को बायणा 2 दुकानांचेर घातली धाड आनी 92,000चो सोरो केलो जप्त. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू. परतीच्या पावसाक लागून जायते कडेन भात आडवें जाला. उटंगराचो पावस तशेंच नेटाच्या वाऱ्याक लागून जायते कडेन भात शेतांचें बरेंच लुकसाण जालां. ताळगांवाय म्हणजे राजधानी पणजेक लागीं आशिल्ले ताळगांव लेगीत हीच परिस्थिती आसा. हाती तोंडा कडेन आयिल्लें पीक पावसाक लागून पिड्ड्यार जाल्ल्यान शेतकऱ्यांचेर हावळ आयल्या. पावस आनी वाऱ्याक लागून भात सकयल पडला. ते भायर शेतांत उदक तुंबून राविल्ल्यान शेतकऱ्यांची सामकीच गैरसोय जाल्या. दसरो दिवाळी कडेन शेतकार भाताची कापणी करतात. पूण कापणे पयलींच परतीच्या पावसान शेतकारांक घाम काडलो. ताळगांवच्या शेतकारांनी 4,000 हेक्टर शेत रोयिल्लें. पूण पावसाक लागून 2,500 हेक्टर शेत पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. उरिल्लें पिकूय हातीक लागतले काय ना हाची शाश्वती ना अशें ताळगांवचे शेतकार म्हणटात. गांधी जयंतीच्या फाटभुंयेर गांधीजी कडल्यान सद्याच्या सरकारान लोकशाय कशी घटमूट दवरची ते शिकचे अशें विधान आमदार विजय सरदेसायान केलें. वर्सांतल्यान एकदां स्वच्छ भारत आनी श्रमदान केलें म्हणून जायना. गांधीजीची विचारसरणी तशेंच मुल्यां लोकप्रतिनिधींनी आपणावप खूब म्हत्वाचें आसा अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. गोंयांत सध्या लोकशायेच्या मुल्यांक गुड्ड्याक मारून सरकार काम करता अशें विजय सरदेसायान आरोप केला. तशेंच टिका लेगीत केल्या.
चंद्रयान 3च्या यशा उपरांत आता भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटना म्हटल्यार इस्रो हाणें मंगलयान 2ची तयारी करपाक सुरवात केलेली आसा. चंद्रयान 3च्या यशा उपरांत आता भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनान मंगलयान 2ची तयारी नेटान सुरू केला. ह्या संबंदी एक म्हत्वाचें अपडेट आयला तें म्हटल्यार ह्या प्रमाण ह्या मोहिमेक वापरिल्ली तारीख, उद्देश आनी नव्या तंत्रगिन्यानाची म्हायती तांच्यांनी दिल्या. टायम्स नावन ह्या विशीं खबर दिलेली आसा. मंगलयान 2 4 पेलोड्स अंतरिक्षात वयतले. हातूंत मंगळ ग्रहाचो धुल्ल, मंगळ ग्रहाचें वातावरण आनी पर्यावरण ह्या सगळ्या गोश्टींचो अभ्यास जातलो. सध्या हे पेलोड्स तयार करपाचें काम सुरू आसा आनी ते विकसीत करपाच्या वेगवेगळ्या पावंड्यार काम चालू आसा अशी म्हायती इस्रोन दिल्या. बॉलिवूड स्टार अमिताभ बच्चन हाणें केल्ल्या फ्लिपकार्टाच्या एका जायरातीचेर स्मार्टफोन विकपी बारीक विक्रेत्यांनी आक्षेप घेतिल्लो आसा. अमिताभ बच्चन हांचेर आरोप आसा की तांणी केल्ली ही जायरात गिरायकांची दिशाभूल करपी आसा. ह्या गजालेक लागून फ्लिपकार्ट कंपनीचेर बारीक संकट आयला. फ्लिपकार्टाच्या द बिग बिलियन डेज ह्या हिंदी जायरातीत अमिताभ बच्चनान अशें म्हटलां की फ्लिपकार्ट ज्या प्रकारचे मोबायल डील ऑफर करता तशें हेर दुकानांनी ते मोबायल मेळना. ताका लागून ऑल इंडिया मोबायल रिटेलर्स एसोसिएशनान अमिताभ बच्चन हांकां पत्र बरोवन नाराजी व्यक्त केला आनी हे तेंचें विधान जें आशिल्लें ते गिरायकांची दिशाभूल करपी आसा अशें तांच्यांनी अमिताभ बच्चनाक पत्र बरोवन कळीत केलां. ऑक्टोबर म्हयन्याची सुरवात सुटयेंतल्यान सुरू जाली आनी सुटयेंतल्यान ही सुरवात सुरू जाल्ल्यान आठवड्यांत ट्रेडींग करपाक फक्त 4 दीस मेळटले. 1 ऑक्टोबराक आयतार आशिल्ल्यान सुटी आशिल्ली आनी 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीच्या निमतान सुटी आशिल्ली. ऑक्टोबर म्हयन्यांत शेअर बाजार एकूण 11 दीस बंद आसतलो. हातूंत कसलीच खरेदारी किंवा विक्रीचें काम करपाक मेळचें ना. शेनवार आनी आयताराची सुटी सोडली जाल्यार ऑक्टोबरांत खूब सुटयो आसात. ताकाच लागून 11 दीस शेअर बाजार बंद उरतलो आनी 11 दीस कसले वेवहार जावचे ना किंवा ट्रेडींग जावची ना. ताका लागून ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत खूब सुटयो आशिल्ल्या कारणान फक्त 4 दीस हे शेअर मार्केटाचें ट्रेडींग सुरू उरतलें आनी 11 दीस ते बंद आसतले. दोन 2023 खातीर शरीर विज्ञान किंवा औषधशास्त्रा खातीर नोबेल पारितोषिकांची घोशणा जालेली आसा. कॅटलीन कारिको आनी ड्र्यू वेइझमन हांकां हो पुरस्कार जाहीर जालेलो आसा. प्रभावशाली mRNA कोविड लस निर्मिती करपाक ह्या शास्त्रज्ञांचें खूब म्हत्वाचें योगदान आसा. कोरोनाच्या काळात जगाचेर एक व्हडलें संकश्ट आयिल्लें. ह्या वेळार कोरोना प्रतिकार करपी लस तयार करप खूब गरजेची आशिल्ली. अशा ह्या काळात ह्या दोनूय वैज्ञानिकांनी mRNA म्हणजे मनशांच्या इम्युनिटी सिस्टमाचेर कसो प्रभाव निर्माण करता हाचो अभ्यास केलो आनी ह्या अभ्यासाक लागून मोठ्या प्रमाणात कोरोना लस कशी तयार करपाक येता हाका एक येस मेळ्ळें अशी म्हायती नोबेलच्या समिती कडल्यान मेळ्ळा. राजस्थानात भाजपाचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार कोण आसतलो हाचे वयल्यान बरीच आरती परती चर्चा सुरू जालेली आसा. ह्या प्रश्ना वयल्यान भाजप पक्षांत लेगीत बरीच खलबत उडलेली आसा. ह्या फाटभुंयेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांतल्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवारा वयल्यान एक व्हडलो खुलासो केला. तो म्हटल्यार भाजप खंयच्याच मंत्र्याक मुखार दवरून विधानसभा वेंचणूक लडोवचो ना अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचें म्हणणें आसा. राजस्थानात जैत मेळयल्या उपरांतूच हाचेर निर्णय जातलो अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सांगलें. प्रधानमंत्र्यान सोमारा चित्तोडगडच्या सभेत उलयतना अशें सांगलें. ह्या वेळार माजी मुख्यमंत्री तशेंच राजस्थानच्या पदाचेर आशिल्ले प्रबळ अशे दावेदार वसुंधरा राजे लेगीत ह्या व्यासपीठाचेर हजर आशिल्ले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सांगितलें की कोण आसतलो मुख्यमंत्री पदाचो नवो चेहरो ते आजून तांच्यांनी गुपीत दवरलेले आसा.
उटंगराच्या पावसाक लागून धारगळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर दोंगराची पालसणां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसात. फाटल्या 4 दिसां सावन घालून घेवपी उटंगराच्या पावसाक लागून दोंगराचे पालसण कोसळपाचो धोको आनीक वाडला. उटंगराच्या पावसाक लागून धारगळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर दोंगराची पालसणां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसात. फाटल्या 4 दिसां सावन घालून घेवपी उटंगराच्या पावसाक लागून दोंगराचे पालसण कोसळपाचो धोको आजून वाडला. कांय दिसां आदीं धारगळे दोंगराचें पालसण कोसळून येरादारी आडखून पडिल्ली. एक फातर जाल्यार सामको धोकादायक स्थितीत आसा तेन्ना महामार्ग प्राधिकरणान हाचेर रोखडोच उपाय येवजण करपाक जाय. उत्तर गोंय जिल्लो कम्युनिदादीचो प्रशासक नेमांचो भंग करून सतावणूक करता म्हणून दिवचल बोड्डे कम्युनिदादीचो आरोप आसा. प्रशासकाचो निशेध करीत आयतारा बोड्डे कम्युनिदादीच्या वांगड्यांनी ताचो बावलो करून लासलो. आयतारा आफयल्ली सर्वसाधारण बसका रद्द करपाचो प्रशासकांचो आदेश बेकायदेशीर म्हणून बोड्डे कम्युनिदादीचो दावो आसा. प्रशासकाचो निशेध करीत आयतारा बोड्डे कम्युनिदादीच्या वांगड्यांनी ताचो बावलो करून लासयलो. उत्तर गोंय जिल्लो कम्युनिदादीचो प्रशासक नेमांचो भंग करून सतावणूक करता म्हणून दिवचल बोड्डे कम्युनिदादीचो आरोप आसा. आयतारा आफयल्ली सर्वसाधारण बसका रद्द करपाचो प्रशासकाचो आदेश बेकायदेशीर आसा म्हणून बोड्डे कम्युनिदादीचो हो दावो आसा. कोंकण रेल्वेच्या पनवेल ते करमळी मार्गा वयल्या मालगाडयेचे 5 डबे शेनवारा घसरिल्ल्यान कोंकण रेल्वेचे शेड्यूल मातशें हालिल्लें आसा. पावसाक लागून ही घडणूक घडली, मात हाका लागून कोंकण रेल्वेक 12 रेल्वे रद्द करच्यो पडल्यात. जाल्यार 5 रेल्वे तात्पुरत्यो रद्द केल्यात. जाल्यार 3 रेल्वेचो मार्ग बदलला.